कॅम्पेनिंग करता कसो रिस्पॉन्स आसा लोकसभा? आयज आमची आतां सेकंड लेवलाची जी सेकंड फेज आमची कॅम्पेनिंग आहा जी मार्शलांच्यान आमी चालू केल्ली ती आतां आयज आमी पेडण्या आसा. आमी सकाळच्यान पेडण्याच्या बाजारांतले जितली शॉप्स आहा आमचे लोकल वेंडर्स आहा तांकां सगळ्यांक मेळ्ळे आनी एक आमकां एक गजाल कळोन एक कळ्ळी की हांगासले लोक आर्जीक रावल्ले आसा. गोंयकार पेडणेकार जे आसा ते ह्या पार्ट्यांक बीजेपीक आनी काँग्रेसीक विटलेले कित्याक पेडण्याचे जी डिस्ट्रक्शन ह्या लोकांनी केल्लेलें आसा ह्या पार्ट्यांनी केल्लेलें हें सांगपाची गरज ना. श्रीपाद नायक हांगा पेडण्यान येयलो ताका कितले क्वेश्चन जाले, तो रेल्वेचो जावन नाल्यार मोपा एअरपोर्टाचो जावन नाल्यार शेताचो जावन नाल्यार आयुश हॉस्पिटलाचो जावन भुरग्यांच्या नोकऱ्यांचो जावं, हे सगळे क्वेश्चन ताका जेन्ना बुलेट कशें येयले तेजेर तेन्ना तो आबूज जालो, ताका तो भियालो आनी असोच तो पेडण्यान ज्या ज्या वाठारांत गेला त्या वाठारांत ताका प्रश्न येत आसा म्हणून बारीक बारीक लोकांच्या घरांनी हेंच्यांनी मिटिंगी घेवपाक चालू केले. हेच्यान इतलेंच कळटा की बीजेपी भियाल्ली आसा आनी सगळे लोक ह्या फावटी बदल घडोवपाक तयार आसा, सज्ज आसा. मेच्या 7 तारखेर सगळे जाण फुटबॉलाचेर मत मारून आरजीचो आनी गोंयकारांचो जो आवाज आसा तो पार्लिमेंटान सामके आतुरतेन रावल्ले आहा. मनोज, आतां सेकंड फेजान तुमी चालू केल्ले आसा, अजून तुमच्यो कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज भोंवपाच्यो उरल्यो? आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी डोर टू डोर सगळे कंप्लीट जाल्लेले आसा. थोडेच कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलमोस्ट 10% एक आमची हे उरले आसा, म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्झिमम जाले ऑलमोस्ट 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे फूल कंप्लीट जाला. बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1, 2, 3 असे 4 मॅक्झिमम 5 वॉर्ड असे उरला. ते ह्या विकान आमचे बाय संडे म्हटल्यार कंप्लीट जातले. आता आमची जी मार्केट विजीट आहा ही मार्केट ही म्हापसा आसतली, मागीर बिचोले आसतले, वाळपय आसतले, सगळे जे जे मेन मार्केट आसा त्या जाग्यार आसतले. आनी बाकीचे आमचे डोर टू डोर म्हाजे पर्सनली डोर टू डोर हे चालूच आसा. प्रत्येक दिसा हांव दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसऱ्या गांवांत वाड्यांचेर वयता. दिसाक हांव 500 ते 600 घरां कवर करता आमी एवरी डे. तशेंच विरेशूय सावथ गोवा कवर करता. सो आमचो जो लोकां कडेन वचपाचो जो आमचो नेटवर्क आतांच्यानूच न्हू, 2 वर्सां पयलींच्यान जेन्ना आमी आरजी फॉर्म जावन इलेक्शन जालें त्या नंतर आमी जे ब्रेक म्हणटा तो घेवपूच ना. प्रत्येक वाठारांत वचून लोकांचे विशय घेवप, लोकांचे इश्यू हँडल करप, लोकांच्या वाड्यार वचप, लोकांक मेळप आनी तेचे जे आमकां जो फिडबॅक मेळटा नाजाल्यार जे इश्यूज येता ते आमच्या आमदाराच्या थ्रू एसेंब्लीन मांडप, हे आमचे कार्य चालूच आहा आनी लोकूय ते पळयत आसा. सो तेका लागून आतां जेन्ना आमी लोकां कडेन भोंवता तेन्ना चड आमकां आसता लोक एकूच सांगता की आमी तुमच्या वांगडा आसा. लोक हें सांगता की तुमकां भोंवपाची गरज ना. आमी पयलींच चिंतून दवरला की ह्या फावटी आमी फुटबॉलाकूच मत मारतले, ह्या फावटी बदल घडयतले आनी जे कमळ फुलयल्ले ते कमळाक भावोवन तेका परत ते चिखलान घालपाक लोक सगळे रावलेले आसा. आनी जो हात आसा जो काँग्रेस पार्टी आसा हेचेर तर लोकांचो विश्वास अजिबात ना. जर पेडणे तालुक्यान दोनूय मतदारसंघ घेया तुम्ही, पेडणे घेया नाल्यार मांद्रे घेया, ह्या दोनूय मतदारसंघात काँग्रेसचे अस्तित्व हे नील आसा, झिरो आसा. 1999चो मॉडल आयज हाडून आमकां देखयतात भुरग्यांक, म्हणजे नोकियाचो 1100 आयज भुरग्यांच्या हातीन दिता जाल्यार भुरगो यूज करतलो काय, हो प्रश्न लोकांनी स्वताक विचारपाक जाय. आमकां तरी तेजो लोकां कडल्यान आन्सर येयला की लोक हो मॉडल यूज करपाचो ना. लोक आतां एडवान्स जाल्लेले आसा, टॅक्नॉलॉजी बदललेली आसा आनी युवा पिढी आतां सगळी फुडें सरलेली आसा. आनी जे स्पेशली गेल्या इलेक्शनाक जे जाणटे आमकां प्रश्न करताले, जे जाणटे आमचे डावट दवरताले, आयज जर आमी भोंवता कितले जाणटे आमकां मेळ्ळे, त्या जाणट्यांनी आमकां डायरेक्ट आशिर्वाद दिल्लो आसा. तेंच्यांनी सांगला की ह्या फावटी बदल आमी घडयतले, ह्या फावटी बदल घडोवन तुमकां आमी पार्लिमेंटान धाडटले म्हणून. जशा काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटार उलयले तसोच बीजेपीचो कॅन्डिडेट हा 5 टायम्स निवडून येयल्लो आसा नॉर्थ गोवांतल्यान आनी 1 डेकेडाक तो मिनिस्टरूय आसा युनियन. सो तेचेर कितें म्हणटा? तोच प्रश्न आसा की हो मिनिस्टर जावन लायक तो डिफेन्स स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेन्स आसलो, तो अंडर गोवा शिपयार्ड येता जाल्यार गोवा शिपयार्डान आमच्या भुरग्यांक कितले कामाक लायले तेणी. सगळे नोकरी आमचे 40,000 50,000 1 लाखाची पासून नोकरी आहा ती भायल्या लोकांक वयता. आमच्या भुरग्यांक फक्त थंय एप्रेंटीस आहा म्हणून सांगता. ITI करून एप्रेंटीस वच, 1 म्हयने 1 वर्स थंय राव, 6,000 स्टायपंड घे आनी मागीर घरा चल. अशें कर्तृत्व ह्या श्रीपाद नायकान केल्लेले आसा. तेचे जे काम जे आसा ते कामाक तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयुष मिनिस्टर जो आसा, आयुष मिनिस्टर ते सांगले 80% नोकऱ्यो दितले म्हणून, जाल्यार तो नोकऱ्यो दिवपाक अपयशी जाला. आमी ताका सांगले डेटा प्रोड्यूस कर, जाल्यार तेच्या कडेन डेटा ना. आमची प्रेस कॉन्फरन्स जावन तो जेन्ना मिटिंगेक गेल्लो तेन्ना तो लोकांक सांगता की कोविड येयलो, आपलो एक्सिडंट जालो, आपणाक टायम मेळोंक ना. असले भोपके फोटो आमचे लज दिसपाक जाय श्रीपाद नायकाक की तूं लोकांच्या जिवना कडेन खेळटा, भुरग्यांच्या आयुश्या कडेन खेळटा. हांगा गोंयकार वचून आयुश हॉस्पिटलान एप्लाय करता आनी तुमी महाराष्ट्रांतल्यान सगळे हाडून हांगा बोल्लात. तशें मोपा एअरपोर्टाचेर वारकणच्यान हजारांनी गाडयो वयर मोपा एअरपोर्टाचेर वयता, देवटेंतल्यान दोडामार्गा वयल्यान गाडयो येता आनी दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येतात. आनी आमचे गोंयकार आनी आमचे जाणटे फक्त ते गाडयो वयता ते पळयता. ही परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली आसा आनी गोंयकारांच्या दोळ्यांत ती दुखां येता. सो ह्यो श्रीपाद नायक टोटल फेल जालो. एक इनकेपेबल, एक इनएफिशियंट मनशाक इतली वर्सां लोकांनी निवडून हाडल्याचें कारणूय सांगता की एवरी टायम ह्या काँग्रेस पार्टीन, ह्या घातकी काँग्रेसान सेटींग केल्लेलें आहा.
बीजेपी कडे सेटिंग करता आणि कॅन्डिडेट दवरता. ह्या फावटी तेंच्यांनी 77 वर्साचो बुजुर्ग एक जाणटो दवरलेलो आसा जो 1999 शेणला, त्याच्या मागीर ताका एकूयदां काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना. सो हेच्या वयल्यान कळटा की हे सेटिंग जाल्लेलें आसा. आनी म्हाका तर इतली खात्री आहा की ह्या फावटी लोक काँग्रेसीचेर मत आपले वेस्ट करपाचे ना. जे लोकांक दिसता की बीजेपी नाका ते लोक आपले प्रिशियस वोट आसा हे आर्जीक मारतले आनी आर्जीक जिखून हाडटले. मनोज, फाल्यां तुमी जिखोन MP जर जाले आनी सेंटराक गेले जाल्यार मेन इश्यूज खंयचे फोकस करता? आमचो मेन विशय आसा तो म्हादय, कित्याक ह्या म्हादयचेर सगळ्या लोकांची तान भोगता. आयज जितलो आमचो उत्तर गोंय आसा, उत्तर गोंयांत सगळ्यांच्या नळाक जे उदक येता ते म्हादयच्यान येता. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी ह्या बीजेपीन आनी ह्या काँग्रेसीन दोगांयनी म्हादयची आमची डील केल्ली आसा. दुसरो जो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो नोकऱ्यो. आमचे गोवा शिपयार्डाचे नोकऱ्यो जावं, मोपा एअरपोर्टाचे जावं, आयुष हॉस्पिटलाचे जावं, पोस्ट ऑफिसाचे जावं, नाल्यार बँकिंग सेक्टराचे, नाल्यार रेल्वे, नाल्यार BSNL, हे जितले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नोकऱ्या ह्यो नोकऱ्यो आमकां मेळपाक जाय. प्रत्येक राज्य आपले नोकरी आपणाक झगडून घेता. महाराष्ट्रान रेल्वेची नोकरी आपणाक झगडून घेतले जाल्यार आमकां झगडपाक कितें जाता? हे फक्त गोंयांत पट्टे घालता. मोदी की गॅरंटी असली भाशणां दिता आनी आमकां फोंडान घालता. हे नालायक जे आयज लिडर आमी जे निवडून हाडटा, जेंची लायकी ना लिडर जावपाची, हेंची आयज वॉलतेरार हेंकां 2 वॉलतेर आमी आतां तयार करून दवरता. दोगूय काँग्रेसच्या जे जाणटे हेंकां वॉलतेरा करून दवरता, त्या वॉलतेराचेर तेंच्यांनी बसपाचें. आनी ह्या फावटी म्हाका खात्री आहा की लोक तेंकां ह्या वॉलतेराचेर बसयतले. जमनीचो विशय आयज पेडण्यां तालुक्यांत जमनींचे सामकी एकदम होलसेल विक्री चालू आसा. दोगूय आमदार भितर इन्वॉल्व आहा. दोगूय आमदार कसलोच अपोज करिना. आयज हे जे व्हडले लँड कन्वर्जन झोनिंग प्लॅनाचे जाले तेन्ना एक बोवाळ करून हेंच्यान नाटकां करून दाखयली. ते जाल्या नंतर हांगा 3 लाख स्क्वेअर मिटर पेडण्यां तालुक्यान जागो 8 दिसां भितर कन्वर्ट जालो. आमदाराच्या तोंडार पट्टी मारल्या, जी दारोलकराचेरूय मारले आनी ह्या बोण्याचेरूय मारला. हे जे हांगा आयज अणपट जे हांगा आयज पेडण्यां रूल करतात, नाल्यार पेडण्याचे आमदार म्हणून आहात, आयज हेंच्यांनी तोंडार पट्टी मारल्या. कित्याक हेंची सगळी सेटिंगां दिल्लीकारांक पेडण्यां विकपाचे षडयंत्र आसा. फुडल्या पेडण्याच्या पिळयेक 1 स्क्वेअर मिटर जागो हे दवरपाचे ना. आयज व्हडली व्हडली हॉटेलां पेडण्यां पावल्या, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट पेडण्यां पावतले. जागे ऑलरेडी घेतलेले आसा, दोंगर घेतलेले आसा. लँड कन्वर्जन जायत आसा. लोकांनी विचार करपाक जाय की हेंचे साडयो दिता ते, नाजाल्यार हे रोजां वाडटात, देवाचे तांबयो वाडटा, हे घेवन तांकां मतां मारपाची काय आपल्या भविश्या खातीर मतां मारपाची. ह्या बीजेपीन गेल्याय फावटी हांकां फटयले. मोपा एअरपोर्टाक जेन्ना लिंक रोड जाय तेन्ना बायलांक बोडयली, पुलीस स्टेशनार घातली, तांकां प्रोटेस्ट करपाक लायलो, तेंचे जागो हिसकावन घेतले. मोपा एअरपोर्टाचेर लोकांक अजून पर्यंत जमनीचे रेट्स मेळले ना, पयशे मेळले ना. तांकां बेघर आनी तांकां बेरोजगार करून उडयले. हे सगळ्याचो राग ह्या फावटी लोक बीजेपीचेर काडटले, काँग्रेसीचेर काडटले आनी आर्जीक निवडून हाडटले. थँक्यू. जिंकतले रे जिंकतले, आरजी जिंकतले, जिंकतले रे जिंकतले, आरजी जिंकतले. वोट फॉर फुटबॉल, वोट फॉर फुटबॉल, फुटबॉल. थँक्यू.